आसा ते क्लियर जातले मुंबय टीम हय. सो कितले ड्यूज आसा टोटल आनी कितले ऑलमोस्ट 46 lakhs ड्यूज आसात ते बाय 29 आमी ऑलरेडी प्रोग्राम चोकआउट केल्लो आसात डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराच्या सभागृहात हे 276 जे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जे आसात तांच्यो हे ड्यूज उरिल्ले आसात. सो सगळे नॅशनल लेवल प्लेयर्स वा इंटरनॅशनल नॅशनल आनी इंटरनॅशनल 2-3 आसा. सर फिफा हातीच्यान गेला तेणी कशें पळयता? कोणी सांगलो तुका फिफा हातींच्यान गेलो म्हणून रॉंग स्टेटमेंट यू आर डुईंग द रॉंग स्टेटमेंट. हांवें म्हणून ना फिफा हातांच्यान बितांच्यान कांय वचपाना. फिफा एज पर प्लॅन आसा त्या प्रमाणे जातले. ओन्ली सुप्रीम कोर्टान आज डायरेक्शन्स दिल्ले आसा ते जे इलेक्शन्स जे आसात ते एक वीक फुडें धुकल्लेले आसात. एडॉप जी कमिटी जी आसात ती डिजॉल्व केल्ली आसात. 2 आपले ऑफिशल्स अपॉयंट केल्ले आसात आनी त्या प्रमाणे ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी एका विकाच्या भितर जातल्यो आनी आसा तशेंच फिफा आनी सगळे जे इंडियन जे टुर्नामेंट जे प्लॅन केल्ले आसा म्हाका पूर्ण खात्री आसा हेजे पयलूय हांवें म्हजो विश्वास दर्शयलो असोच तरेचो विश्वास म्हजो मुखारूय आसा.